मेळिल्ले म्हायती प्रमाण ही घडणूक 7 जुलयाक सांज वेळार घडिल्ली। दुबावितान बायलेच्या दुकानात वचून तिचेर लैंगीक अत्याचार केलो खंय। घडणुके उपरांत बायलेचे सुनेन पुलिशेंत कागाळ केल्ली। कागाळी उपरांत पुलिसांनी दुबावित स्टॅनली आड बेकायदेशीर प्रवेश, बळजबरी आनी लैंगीक अत्याचाराच्या कलमा खाला गुन्यांव नोंद केलो। दुबावित हिस्ट्री शीटर म्हणून कळटा। एक 85 year old बायलेचेर सेक्शुअल असॉल्ट जाला आणि तोय बी सेक्शुअल असॉल्ट 35 year old दादल्यान केला। तो तिचे शॉपार येवन तिचे कडेन बसून खबरो मारपा लागलो। तिचो विश्वास जिखलो। तिका दिसलें आपूण जाणटी आनी कोण तरी भुरगो आपल्याचो कॅर घेता, आपल्याक उलयता आनी आमी म्हणटा जाणटेपणान कोणाचे कडेन उलोवपा जाय। उलयल्यार तुजी मेंटल हेल्थ बरी उरता। पूण ते दृश्टीन ती गेली आसतली। पूण हो घातकी हाच्या मनान सदांच घात आशिल्लो आनी हो पयलो घात न्ही तसो। ताणें 9 वर्सांच्या भुरग्याक मोलेस्ट केल्ले आसा, चोरी केल्ली आसा स्कुटराची। इतलेंच हांव जाणा। म्हापसा 9 वर्सांच्या भुरग्याचेर ताणें अत्याचार केलो तो जाणा हांव। त्या भायर वेर्ना पुलीस स्टेशनाचेर ताची चोरी आसा आनी हो आमी ताका म्हणटली शिटर म्हणून, हिस्ट्री शिटर आनी कितल्योच केसी आसा ताजेर। तर ते बायलेक तांणी शॉपाचो शटर डावन करून तिचेर, तिचे वयाचेर, तिच्या शरिराक सुद्दां कोणी हात लायत जाल्यार दुखपाचें तांणी तिचेर अत्याचार केला। गोंयांत आज हांव स्पश्ट म्हणटा, केन्ना म्हणून हांवें हें बायलांक सुरक्षा ना। म्हाका दिसता जी गोश्ट 6 म्हयन्यांच्या भुरग्याचेर बाकी स्टेटीन जाला ते आज आमचे गोंयांत हे जाणटे बायलेचेर जाला। कारण तुमी जाणा आसतले की आफ्टर सर्टन एज आमचे दुसरे भुरगेपण येता आनी हे तिचे शरिराचे दुसरे भुरगेपण। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट।